नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान एकठांय येवन काम करपाचो निर्णय घेतला. दिल्लीत वचून राहुल गांधीजींची घेतली भेट. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, दिनेश गुंडूराव, विनोद पालयेकार, विजय आनी प्रसाद गांवकरूय आशिल्ले हजर. काँग्रेसी बरोबर युती संदर्भात लागीं उलोवन जाल्लें आसा, मात सिटांच्या वांटणे संदर्भात अजून उलोवणी जावपाची आसा. हांवें दाबोळे मतदारसंघात म्हजें काम सुरू केलां म्हण गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा उलयल्या. दाजी सरकारान कांय अट दवरिनासतना पक्षांत प्रवेश घेतला. हांव भाजपाचो प्रामाणीक कार्यकर्तो. म्हजी इत्सा आसा पयलें प्राधान्य तिकेट दितना वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदाक तिकेट दिवची म्हण. पक्ष कोणाक तिकेट दिता ताका पक्षाचो कार्यकर्तो म्हण हांव प्रामाणीक रावतलों अशें दीपक नायक उलयला. पेडण्या महामार्गार जालो अपघात, 4 गाडयांक लुकसाण. सुदैवान जिवीत हानी जाल्ली ना. कासावले 4 वेळा निवडून आयिल्ली सरपंच मार्ता साल्दानान काँग्रेस पक्ष सोडलो. पक्ष प्रामाणीक कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेना आनी पक्ष कमकुवत आशिल्ल्या उमेदवारांक घालता म्हण मार्ता हिचो आरोप आसा. गोंय सरकारान 12 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची केली बदली. ह्या विशीं आदेश केला जाहीर. आपूण खंयच्याय पक्षांत वतलो ह्या विशीं 2 आठवड्यांत कळयतलो म्हण बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव हांणी म्हायती दिल्या. तर इतल्यान आरडेक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आरडेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.